मोर्जी पंचायत वाठारांतल्या मिलाग्रेस चर्च वाठारांत कसलेच तरेचे भौशीक मोसुंडी उबारची न्हय आनी ज्या जमीनदारान मोर्जी पंचायतीक जमीन दिवपाचो प्रस्ताव दिला तो प्रस्ताव न्हयकारचो अशी मागणी करपी थाराव मोर्जी ग्रामसभेत मंजूर जालो। हे ग्रामसभेत व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ल्या क्रिस्तांव भावांनी हो प्रस्ताव मांडलो आनी तो रोखडोच मंजूर जालो। मोर्जी पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच वैशाली शेटगांवकार, उपसरपंच अमित शेटगांवकर, पंच पवन मोर्जे तशेंच पंच विलास मोर्जे आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। ह्या वेळार पयलेच फावट ग्रामस्थ व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। हिंदू क्रेमेटोरियम येवपाची म्हणून आमी आयकलां आनी अकॉर्डिंगली आमी तेचे बद्दल कोर्ट ऑर्डरूय पळयल्या। ते कोर्ट ऑर्डरीचेर डिसायड कोर्टान डायरेक्शन दिलां पंचायत कमिटीक की तांकां जाता जाल्यार ते एक्सेप्ट करपाचें म्हणून, ना जाल्यार तेणी कितें तें डिसिजन घेवपाचें म्हणून। सो आमकां जाय तुमी डिसिजन कितें घेतलां तें आमकां कळपाक जाय। वेदर ती क्रेमेटोरियम चर्चीचे सायडीक जाता वो जायना तें कळपाक जाय। आमचे टोटल ऑब्जेक्शन हा ते क्रेमेटोरियम चर्चीच्या सायडीक। तुम्ही ती क्रेमेटोरियम आनी खंयसरूय करूंक शकता, बट नॉट नियर द चर्च। स्वीकार ना करता आणि थिंगासर पब्लिक क्रेमेटोरियम जावंचो न्हू हें आमचें मागणी सगळ्यांचें। दिस थिंग इज व्हॉट यू हॅव बीन इंक्लूड एंड टुमॉरो वी विल कम इन कलेक्टेड फ्रॉम द पंचायत। ओके, admitted before the High Court. Okay, first of all, but going ahead with that, we have opposed to set up a crematorium existing in survey number 96-1. Okay, the panchayat along with the sarpanch